जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 11 ओळी 30 आनी 8 ते 50 आनी 7. जेजू लाजाराक नव्यान जिवंत करता. तेन्ना नव्यान सगळोच कळवळून जेजू सोमादिशी आयलो. ती एक धोल आसली आनी तिच्या तोंडार एक फातर ओडलोली. जेजून म्हणलें, फातर कुशीन काडात. मार्तान मेल्ल्याचे भयणीन ताका म्हणलें, सोम्या, आतां ताका घाण मारतली. ताका 4 दीस जाले. जेजून तिका सांगलें, तूं भावार दवरशी जाल्यार देवाची मोहिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना. म्हणटोच ताणी फातर कुशीन काडली. तेन्ना दोळे उबारून जेजून म्हणलें, बापा, म्हजें आयकोताय देखून हांव तुका दिनवासतां. म्हजें सदांच आयकोताय म्हूण हांव जाणो आसलो, पूण भोंवतणी आसलेल्या लोकां पासत तुवें म्हाका धाडलाय म्हूण तांणी भावार धरचे खातीर हांव असो उलयलां. हें म्हणल्या उपरांत तो व्हडल्यान असो आरडलो, लाजर भायर सोर. मेल्लो तो भायर आयलो. ताचे हात आनी पांय फाळयांनी बांदलोले आनी ताचें तोंड रुमालान धांपलोलें. जेजून तांकां सांगलें, ताचे बांदपा सोडात, ताका वचून दी. महाधर्मसभा जेजूक मारूंक थाराव घेता. ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयल्या जुदेयकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटोच मुखेल याजकांनी आनी फारिसेवांनी महाधर्मसभेची बसका आपयली. तांणी म्हळें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर भावार्थ दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमच्या देव मंदिराचो आनी आमच्या राष्ट्राचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याजक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. आमच्या आख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक फायद्याचें हें तुमी समजोच नात. हें ताणें आपलेच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो परम याजक कसो ताणें अशें भाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हय फकत पोरजे पासत, पूण देवाच्या आयस्पयस शेंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसांतावन ताका जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. देखून जेजू जुदेयकारां मदें उक्तेपणी भोंवना जालो. पूण थंयसरलो भायर सोरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राईम नांवाच्या नगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलोलें. पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवां थावन जेरुसल्याक चडून गेल्लो. तीं जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो उत्सवाक येतलो की ना? जेजूक धरचे खातीर तो खंय आसा ती कोणाक खबर आसत जाल्यार आपणाक तें कळोवचें म्हूण मुखेल याजकांनी आनी फारिसेवांनी हुकूम घालो.